थंड जाल्लो फॉर्मेलिनाचो वाद नुस्त्यावरी परतून फडफडपाक लागला। नुस्तेबंदीच्या काळात नुस्तें खाव नाकात, कारण ते जिवाक बरें न्हय अशें बाणावलेचो आमदार चर्चिल आलेमावान सांगिल्ले। जाल्यार ताच्या वक्तव्याचेर भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे सांगता, चर्चिल आलेमावाक कांयच खबर ना। बॉर्डरींचेर खर तपासणी चालू आसा। भायल्यान येतले नुस्तें खावपाक योग्य आसा, पूण गोंयच्या बाजारांनी विकता आशिल्लें नुस्तें खऱ्यांनीच सेफ आसा? हे पळयात। बाजारात विकतल्या नुस्त्याचेर फॉर्मेलिनाच्यो तपासणी जातात काय ना हें पळोवपा खातीर गोवा 365 ची टीम पणजी आनी फोंड्या मार्केटात गेली। तश्यो तपासण्यो जातात काय ना ते विशीं नुस्तेकारांक खात्री ना, पूण मडगांवां त्यो जातात, तांणी सांगलें। माझं गोवा हाडटा कोण थिंगा बाई ही सांगतली एका विचार मागे कित्याक बोला तर गोवा हाडटाले नुस्त्या खंयचे हाडटा तुका खबर नाका ना मडगांवसून हाडटा आमी मडगांवसून हाडटा हय कितें ते सगळें चॅक करून येता तुमचें नुस्तें काय चॅक करून येता न्हू थिंगा लॅब घातला खंय न्हू मडगांव लॅब आहा मरे मागीर लॅबान चॅक करता न्ही थिंगा चॅकींग करून धाडटाले मागीर नुस्तें खावपाक कितें वायट आहा खंयच्या येता हें तें नको बाबा मारगांवसून हाडटा आमी तें आमी जाणा बाबा हे सगळे गांवठी नुस्त्या मानशेचे मानशेचे हा गिरायक आहा तुमकां गिरायक आहा बरें आहा देवाच्या कृपेन भरपूर गिरायक आहा सगळे ते मानशेचे हे सगळे माझे मानशेचे पॅकेटाचे ना भायले ना काय ना सगळे गांवठी मडगांवसून हाडटा तसं गिरायक आहा तुमकां नुस्त्याक आतां कांयच ना गिरायक काय ना काय ना बरं एक एकदा जाता एक एकदा जायना एक एकदा जाता एक एकदा जायना आजचेच नुस्तें बाबा मडगांवच्यान हाडटा मडगांवच्यान खंयच्यान हाडटा म्हाका ते आमकां खबर ना न्हू आमी विचारिना तांकां खंयचे हाडटा घेता आनी येता नुस्त्याची परिस्थिती जर पळयत जाल्यार नुस्तें बरेंच म्हारग जाल्लें आसा। म्हणजे जेन्ना पयलीं जे एक 100 रुपयांक 3-4 बांगडे मेळटाले 200 रुपयांक 4 बांगडे मेळपाक लागले, ही अशी परिस्थिती आसा। विसवण बी म्हणटा तो आमच्या सारकें खावप न्ही आनी त्या प्रमाणे ताल्ले तर दिश्टीच पडनात आनी सगळे बारीक बुराटो हो सद्या आयिल्लो आसा। चर्चिलाच्या विधानाचेर उलयतना भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें, गोंयांत कितें घडटा तें चर्चिलाक खबर आसना, चड तेंप विरोधात रावले का अशेंच जाता, राणे म्हणटा। I, along with our Chief Minister, Dr. Pramod Sawant, are very serious about managing the situation in the state of Goa. Hundreds of trucks used to come into the state of Goa earlier, but today, Dr. Pramod Sawant, Mr. Vijay Sardesai, myself, we have had a joint meeting. We have put monitoring systems in place. We have also got the Government of India agencies in place at the borders. The Japanese government, what test it accepts and levels it accepts of the fish to get imported into the country of Japan, same standards are being applied at the borders in the state of Goa. It has been constantly being monitored by officers who round the clock are working. Surprise checks are being conducted. We have only few trucks coming into the state of Goa. Those trucks are thoroughly checked. I think Mr. Churchill Alemao is a good human being at heart, but uneducated on facts and absolutely clueless about what's happening in the state of Goa. Actually, it happens sometimes when you're in opposition for too long. नुस्तेबंदीच्या काळात नुस्तें खाव नाकात अशें बाणावलेचो आमदार चर्चिल आलेमावान आवाहन केल्लें। ताचेर विश्वजीत राणेन टिकाय केल्ली। ताका जाप दितना चर्चिल म्हणटा, नुस्त्याचे बाबतींत विश्वजिता परस आपल्याक चड म्हायती आसा, पळयात। जे पळय मुखावडे एड्युकेशन आहा तें म्हाका गोंय चलोवपाक म्हणजे इंडिया चलोवपाक म्हाका दाखयता, पूण तो शिकलोलो मनीस म्हणटकच तो पळय कितें उलयला तेजे कोटा तो कितें शिकलो तो मनीस। हांवें हिंगा कोणाक कंपल्सरी वो हांवें रूल केलो ना नुस्तें खायनात म्हूण। हांवें मुगेले गोंयचे भांगराचो लोक गोंयच्या लोकांक हांवें अपील केला, ह्या 2 म्हयन्याक नुस्त्याक येत खंयसून तें पयलीं आमकां जाण जावपा जाय। हें नुस्त्या येत तें हैदराबाद जावं ओरिसा जावं तामिळनाडू आनी तेंकोडे आयस प्लांट शॉर्टेज आनी जे नुस्त्याक आटोलो हिंगा 48 आवर्सांक जाल्यार 1 किलो हाडल्यान 1 किलो आयस घालपाक जाय म्हूण हांवें ओपनली सांगलां। सो आयस घालनासतना हें फॉर्मालीन एकठांय करून ते फॉर्मालाचें उदक मारून म्हणटकच तें चिटकोता नुस्तें आनी तें सांग फ्रेशार जाता।
आनी बॉर्डरीचे कोणें दोळे दाखयले जाल्यार कितें आज दोळे दाखोवप चड जाले लोकांले आज दोळे दाखोवप चड जाला इंडियेक दोळे दाखोवन तरी पास जाले नुस्त्याक आनी तरी येवन तरी आमच्या लोकांक हायले तेच परिणाम कितें फोणेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक आणि पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार श्याम चारी.